हांव पुजा आनी आयची क्लास आमी सुरवात करुया वोकॅब्युलरीसून. आमकां कोर्साक 3 क्लासीस आसतात, वोकॅब्युलरी, ग्रामर आनी प्रोज. सो म्हाजी क्लास ती वोकॅब्युलरी, तेजे उपरांत तुमकां थोडेशे लेसन मागीर ग्रामर आसता. ओके, सो हांव तुमकां सुरवातेक सांगतात की आमी तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन हो बूक आसतलो न्ही, न्यू एडिशनाचो म्हाजो ओल्ड. सो सुरवातेक हांव तुमकां एक्चुली हांव मुखार पळयता. सुरवात हांव एकूच उतरान करता, देव बरो दीस दिवं. कित्याक तुमी आतां सुरवात क्लासीक जॉयन जाल्यार तुमकां खुबशे लोक मेळटले, तुमकां एकूच उतर म्हणटले, देव बरो दीस दिवं. सो तुमी तांकां रिप्लाय करपाक म्हणपाक जाय, तुमकांय देव बरो दीस दिवं. इट मिन्स मे गॉड गिव अ गूड डे. इन युअर रिप्लायींग वीथ फॉर यू ऑल्सो गॉड गिव अ गूड डे. ओके, देव तुमकां बरो दीस दिवं. ओके, आनी सुरवातेक आमकां पेज नंबर 13 तेचेर फोनेटिकल वर्ड्स आसा पळय, देवनागरीन दिल्या, रोमीन दिल्या आनी तेजे एग्जाम्पल दिल्या प्रोनावंस करपाक. सो यू कॅन गो थ्रू दॅट. इन रोमी इफ यू नो देवनागरी इट इज गूड एंड बेटर. पूण तुमकां जर रोमीन ऑप्ट केलें जाल्यार कोर्सान की थंयसर रोमी आनी तेजे एग्जाम्पल दिलेले आसा. ओके, सो यू कॅन गो थ्रू दॅट. लायक रोमीन कशें प्रोनावंस करपाचें आनी तेजी उतरां आनी तेजो मिनींगूय दिला. ओके, तुमी जस्ट वर्ड्स फॅमिलियर जावपा खातीर लायक सुरवातेक आमी तुमकां शिकोवंक शकना सो यू कॅन बेटर यू लूक इन दॅट. ओके, तेजे उपरांत आनी लास्ट पेजीर तुमकां हांव दिता लास्ट 251 पेजीर सुरवातेक दिसांची नांवां आनी म्हयन्यांची नांवां. ही म्हाजे बेजीक क्लासीस. हांव तुमकां रेगुलरली विचारतलें की वॉट इज द डे टुडे, वॉट इज द मंथ, वॉट इज द डे टुमॉरो आफ्टरवर्ड्स. ही म्हाजे सुरवातीचे सगळे लेसन्स. तेजे उपरांत हांव तुमकां आतां थोडेशे उतरां दिता, लायक प्रोनाउन्सिएशन एंड प्रोनाउन्स एंड पोजिशन एडजेक्टिव्स. लायक यू कॅन स्पीक टू द वर्ड्स जशें की ही, तो, शी, ती. ओके, लायक आय, हांव, यू, तूं ऑर तुमी. हांव तुका इन ब्रीफ दिता, इन ब्रीफ तुमकां हांव तुमी लेसन शिकयता दिता. ओके, आनी तेजे उपरांत हांव तुमकां आतां बेजीक सांगूंक सोदता, तुमी तर कितें उलयतली. लायक हांव, म्हजें नांव पुजा. ओके, यू आस्किंग सम अदर वर्ड्स, सम अदर पर्सन. तुजें नांव कितें, वॉट इज युअर नेम. ओके, हांव ताका इंटरेक्ट करपा लागता क्लासीन. यू हॅव टू आस्क ईच अनदर वॉट इज युअर नेम. ओके, सो तुजें नांव कितें, म्हजें नांव पुजा. लायक म्हजें नांव पुजा, तुजें नांव कितें. वीथ रिस्पेक्ट तुमी कशें उलयता. इफ इट इज एल्डर पर्सन, तुमचें नांव कितें, जाल्यार तुजें आनी तुमचें. प्लुरल म्हणू शकता आनी वीथ रिस्पेक्ट जाता. पीपल आस्क मोस्टली ते वीथ रिस्पेक्ट आमी कशी उलयतली. लायक सम पीपल आर लायक हिंदी बॅकग्रावंड, सो दे डोंट प्रोनाउंस तूं. आमी कोंकणीन यूज करता तूं म्हणून, बट ती म्हणटात की तूं आमकां बरें दिसता म्हणटा. सी वीथ रिस्पेक्ट कशी उलयता. हांव म्हणटा तुमी यूज करात. तुमी, तुमचें. रिस्पेक्टफुल. हय, तशें. The plural is used as a form of respect. Yes, करेक्ट. तशें. आनी मेन बेजीक उतरां येस, नो, वोय, ना, डू यू वॉन्ट, तुका जाय, आय डोंट वॉन्ट, नाका. सो तांकां आमी बेजीक सेंटेन्स फ्रेम उलयता. तुका चाव जाय, तुका उदक जाय, वोय, नाका. दे हॅव टू रिप्लाय येस, नो. तशें बेजीक कन्वर्सेशन तांकां हय आनी ना म्हणपाक हांव स्टार्ट करता. ताजे उपरांत जाय, नाका, लायक तुमकां कितें नाका, कितें जाय तें सांगून. थोडी मागीर उतरां लायक चाव, उदक, पिये. ही मतलब बेजीक कन्वर्सेशन तांकां हांव दिता की तेंच्यांनी रेगुलरली यूज करूंक म्हणून. तेजे उपरांत देव बरो दीस दिवं तांकां येवंकूच म्हणटात. आनी आयचो दीस हितून पावता, लायक तांकां तो मेळटा कॉन्टेक्स्ट उलोवपाक की हें आतां आमी उलोवंक जाय म्हणून रेगुलरली. सो तेजे उपरांत तांकां तेंची वॉयस आयकता. म्हाका म्हाजें कितें हांव तेंचे वॉयस आयकता, कोण कोंकणी शिकयता तेजो. सो हांव तांकां मागीर एज पर स्टुडंट हांव शिकयता. लायक ताका वॉकॅब्युलरी त्रास जाता, ताका ग्रॅमरान त्रास जाता. म्हाका मागीर थोड्या दिसा उपरांत कळटा ताका खंय प्रॉब्लम आसा. हांव त्या हितून शिकयता तशें. Thank you.